जिजू मोगळा जिजू मुकलो एक घंटो मुकलो एक घंटो तुझ्या संगता तुझ्या संगता तुझ्या मोगान तुझ्या लोकान तुझ्या राजान तुझ्या राजा करसूंकू करसूंकू आमका हरी एकल्या बेसावंदी आमका हर एकल्या बेसावंदी बरे मोन दी बरे मोन दी मोगळा जिजू मोगळा जिजू आईच्या दिसा आईच्या दिसा आम्ही हरी एकली आम्ही हर एकली आमची आशा आमची आशा आमचे अत्रेक आमचे अत्रे आमची थेसावा आमची तेसावा आमची विनवणी आमची विनवणी आमची मागणी आमची मागणी आमच्या सांद्यांक आमच्या संध्यांक आमच्या मोगाच्या मनशांक मोगाच्या मनशांक आमच्या कुडीचे दुखी आमच्या कुडीच्या दुखी सगळे घेऊन आयल्या सकड घेऊन आयल्या जेजू जेजू हे सगळे तुका समर्पण दिता सगळ्यांक तुका समर्पण दिता तुझे तावनो तुझे राव बेसावा बेसावा जोडू कत्रेकता सोडून कत्रे अर्गान जिजू अर्गान जिजू मोगळाप जिजू मोगळाप जिजू स्तुती जिजू स्तुती जिजू हालेलुया 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 येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे स्तोत्र स्तोत्र हालेलुया 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 ती बेरपडिया जेजूकू उड्यारोपी या सक्रमेंतांत अनुभव करच्या वेदीक आमी पळयत आसतना म्हज्या सुमया म्हज्या देवा म्हणलें गीत गावन ह्या वेळार भक्तपणी जेजूक आमी स्वागत करया मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा. तुमच्या विनवणेच्या बुकांत गीतांको 4 पानांको 60 आणि 68 पेजांको
सोयी मन मानून घेता आराधना करता सर्वोडून वंदिता म्हजो सोयी मन मानून घेता म्हज्या सोबिया म्हज्या देवा म्हज्या सोबिया म्हज्या देवा म्हज्या सोबिया म्हज्या देवा म्हज्या सोबिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 मोगाळ बाबा बहिणो रूख झाडांची पाळा उदाक असलेले कडे रोखतात तांचे फांटे उसवाडाच्या कुशीन घुंवतात मोवांचे मोसू मधुर रोस सोदून फुलां थावन फुलाक उबतात गोरवां सोरव सोदून जाग्या थावन जाग्याक वेतात अशें हर एक जिवी ह्या संवसारी आपल्या अस्तित्वा खातीर आपल्या पोशना खातीर आनी आपल्या वाडावळी खातीर वावुरता आनी खरो संतोष आपणावंक वताडता आमी हर एकली देवाची उत्तीम रचना देवदूता उपरांत वर्तें स्थान मान जागो आमकां दिला किर्तनांत आमकां वाचूंक मेळटा आनी आमी आमचें अस्तित्व आमच्या देवा थंय आमच्या जेजू थंय आमी बघून आसा जेजू विने आमच्या हर एकल्याचें जिवीत तें रितें जेजू नासतना ह्या संवसारी आमच्या कुटुंबांनी ह्या पवी सभेन ह्या समाजीत जियोंक असाध्य मोगाचें न्हू जेजू नासतलें जिवीत सुखी दाड आयिल्लें बरी आमी निरासपणान जियेता आमच्या मतीक समाधान आसना त्या देखून आमी मागणें करता आमच्या प्रायेक तेगीत विविध सक्रामेंत आमी जोडता सक्रामेंताच्या कुरपेन आमी जियेवन आसा आनी आज आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देशन्स घडता आमचें जिवीत जायत्या अत्रेगांनी भरलां आमचें जिवीत जायत्या दुखींनी भरलां आमच्या आंतरीक जिणेंत बेजाराय भरल्या जावंक पुरो आनी आज हो वेळ जेजू सांगता करचीत आसतना आमची बेजाराय तो स्विकार करता आनी जेजू तें आसतली कृपा जेजू तें आसतलो खरो संतोष जेजूचें तें खरें समाधान आमकां दिवंक तो तयार आसा पूण हांव आनी तुमी हें घेवंक तयार आसा आमचें दूख समर्पण दिवंक आनी आमी जेजू सांगता जियोंक तसो मोग करूंक आनी हो एक घंटो विशेष रितीन दुसरे खंयचेच चिंती नासतना जेजूक मात्र नियाळून जेजूची उतरां नियाळून आनी जेजूचो मोग करून खर्चिल्यार बाबा भयणो हो एक घंटो आमकां फायद्याचो जाता कुरपेचो जाता बेसावाचो जाता त्या देखून आमी ताची स्तुती करया जेजू तुजी स्तुती आमी गायता तुका महिमा दिता दुनिया तुजी स्तुती गाबून तुजो मोग करूंक आमी ह्या वेळार अत्रेकता तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुझे महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया
जेजूची आमी स्तुती केली. आराधनाचें गीत आमी ताका गायलें. एक घडीभर हे आमच्या कुडीचे दोळे उक्ते दवरून आमचे मुखार उंड्या रुपया हजाराच्या हे जेजूचेर आमची दिश्ट कोसोवया. हे जेजूकच आमी पळोवया. जेजूक पळयत आसतना बाबा भयणीनो आमचें उणेंपण आमकां उगडासा घेतलें. तें जेजूक आमी समर्पण दिवया. जेजू जावन आसा पवित्र. हांव पवित्र, तुमी पवित्र जावंक जाय म्हण ताणें आपण दिलां. ही पवित्र बेसांवां जोडीचे जाल्यार जेजूच्या पवित्रपणांत हे आराधन करीचे जाल्यार आमी हर एकल्यानी आमचें उणेंपण वळखून घेवचें. हांव एक अस्कत तुमचे मदें हजर आसा जेजूचो मोग तुमकां वांटच्याक. त्या देखून हो मोग ही बेसांवां तुमकां मेळचे जाल्यार बाबा भयणो आमी सांगत आमचें उणेंपण वळखून घेवचें. जेजूचेर आमी दिश्ट घालता आसतना जेजूची थोडी उतरां आमकां उगडास दाखयतली. जेजून आमकां बक्षिल्लें तें घडीत आमकां उगडास दाखयतलें. उडास तो बरा वेचीक पताची ती ओपार आपल्या बापायच्या मोगांत आसुल्लो, सुखांत आसुल्लो, संतोषांत आसुल्लो, पूण चिल्लर कारणा खातीर संवसारे संतोषा खातीर बापायचें आस्त बदीक मागता, विकता आनी संतोषांत तो थोडे दीस करसिता. उपरांत आपल्या बापायचो आपल्या कुटुंबाचो उगडास येता आनी फाटी येवंक वताडटा. आनी ह्या वेळार तसो बापूय ताका राखून आसता. आयले तक्षण ताका वेंगून धरता, बऱ्यांतलें बरें ताका दिता. बाबा भयणो हेंच घडता ह्या वेळार जो कोण ह्या कुडीर ही आमची दिश्ट जेजूचेर कोसून कोण मागणें करता. जेजू ह्या वेळार आमकां हर एकल्यांक बऱ्यांतलें बरें दिता, आमकां हर एकल्यांक वेंगून धरता. त्या देखून एक घडीभर आमी मावून रावया आनी आमचें उणेंपण आमची अस्कत काय वळखून घेवया. आनी जेजू तावन आमचे वयर ती पवित्र दिश्ट गुणावच्या खातीर आमी विशेष रितीन मागया. हर एकल्यांक जेजू आपोवन आसा. जेजू आपयता आमकां हर एकल्यांक ह्या वेळार आमचें तें आसलें उणेंपण ताका समर्पण दिवच्या खातीर. तो देखून बाबा भयणो फाटल्या दिसांनी आमच्या मागण्याचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत, आमी जोडलेले ते बेसाचें जिवीत आमी कशें जियोन आसा. आमी त्या फारिजेवां बरी वोंटाची स्तुती मात्र केल्या आगी. त्या फारिजेवां बरी कपाटी आमी जावन जियेता गी. जर आमी तसलें जिवीत जियेता जाल्यार आज जेजू तांकां खंडन केल्ले बरी आमकांय सांगता, हाय तुमकां शास्त्र्यानो, हाय तुमकां फरिजेवानो, हाय तुमकां सदुसेवानो म्हणले बरी हर एकल्याचें नांव काण जेजू आज सांगता. जेजू आमकां दुखयना. जेजू आमच्या अंतस्करणांत ह्या वेळार उलोवन आसा. त्या देखून आमचें अंतस्करण उक्तें करया आनी जेजू आपयता म्हणलें गीत गावन आमी जेजू सरशीन वचोवया. आमचें उणेंपण व्हरून वचोवया. आमचे कश्ट, आमची पिडा शिडा ताचे सरशीन व्हरून वचोवया आनी ताचे तावन पवित्रपण जोडया, सवकासाय आपणावया. पांचसो तोंबत्तोंबत्त काडया. जेजू आपयता. तुमच्या बुकांत पानांको 99 विनवणे बुकांत पानांको 99. हे गीत गायत आसतना बाबा भयणो आमी हर एकल्यानी जेजूक समर्पण दिवंक जाय आमचें उणेंपण. ताच्या उपरांत आमी देवाच्या उतराचो नियाळ करया. तोवळ मात्र तें उतर आमकां दोन तरेच्या तालवारी बरें आसलें आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या काळजांत आसलें कातरूंक शकता. त्या देखून ह्या वेळार हें गीत आमी भक्तीपणी गायन करया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका कोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता,
आमची पुस्तक धैर्यान आमकां भरता दुकान आमची पुस्तक धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेसू लागीं आसता खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेसू लागीं आसता कश्टान सांपडताना नसकांनी अडसताना कश्टान सांपडताना नसकांनी अडसताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका कोपान आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मुगाळ बाबा बहिणो, आमच्या पथकाची आमी दूख धरली आनी जेजून आमकां बक्षिलें आनी ह्या वेळार जेजू आमचे लागीं उलयता. फाटल्या थोड्या म्हयन्यांत हांव न्हू सगळ्या संवसारार कितें घडोवन आसा आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा. इमारेची पिडा राजवडकी चलोवन आसा. मनशाच्या पासलेंत म्हणलें बरीच मारेकार पिडा कोरोना रेवडल्या आनी लाखांनी लोक ह्या वायरसा वरवीं खबर नासतना मरोन पावला. मोगाचे न्हू संवसारार दोळ्यांक दिसनातली मारेकार आनी सांक्रमीक पिडा कोरोना मात्र न्ही उडासन दवरा. कोरोना म्हणलें हायलायट जालां पूण ताचे वरवीं सर्तीक पिडा जायत्यो आसात आनी त्यो पवित्र पुस्तकान देवान आमकां उगडाप्यो केल्यात. जो कोणें परनसुल्लो बरें करून वाचला आनी थंयसर गादीच्या पुस्तकांत विवारसल्लें आमकां नियाळ करूं मेळटा. आयच्या दिसा त्या आमकां कळीत नातल्या त्या पिडे विशांत नियाळ करूंक आमी फुडें सरया. गादीचो पुस्तक आतां ताका मुन्यो बूक म्हणटात. अध्याय 6 वाक्य 16 तावन 19 म्हणसर आमी वाचल्यार थंयसर 7 संगत्यो देव द्वेशिता आनी त्यो ताका कांठाळ्याच्यो. उडासतो वरा 7 संगत्यो देवाक कांठाळ्याच्यो. देवाक कांठाळ्याचें खंडी जावन मनशाक पासंदायचें न्हय. कसल्यो त्यो 7 संगत्यो ऐका. हंकारी दोळे, हंकारी दोळे देव द्वेशिता, देव कांठाळता आनी ही एक मारीची पिडास म्हणयत. दुसरें फोडकिरी वा खबराळी जीब. आतां थोड्यांक म्हणी उगडासा घेवंक पुरो म्हजी जीब खबराळी गी, ही म्हजी जीब देव द्वेशिता गी, ही म्हजी जीब देवाक कांठाळ्याची गी. तिसरें निरापराधी रगत वारोवपी हात. जर हे म्हजे पवित्र हात, सक्रामेताची कुरपा जोडलेले हात, जर ह्या हातान आमी जेजूक स्वीकार करता, ह्या हातान आमी देवाचें उतर स्वीकार करता, तर हे म्हजे हात निरापराधी मनशाचें रगत वारोवंक कारण जाला जाल्यार देव द्वेशिता. मुखारसून बाबा बहिणो, खोट्यो येवजणो करपी काळीस, खोट्यो आलोचन्यो आमच्या मतींत हेजे जाल्यार काळजांत ते जागो घेता. त्या देखून देवाचें उतर सांगता, खोटी येवजणो खोटें प्लॅन करची ते काळीस
5वें, वायटा सरशीन तुर्तांवरचे आमचे पाय. आणि 6वें, पडकिरे साक्षी आणि निमाणे आपल्या बाबा बहिणीमध्ये दुस्मानक्याचे बी वमचे मनीस. आम्ही हर एकले एक ना तर एका रितीन ह्या संगतीत बरसून आसा बाबा बहिणो. त्या देखून आम्ही सुरवेर सांगले आमकां कोणेंय बॉल कर हांगासर जेजू सरशीन हाडूना. आमी स्वाखुशेन आयल्या. आज आमकां रजा जाल्यार आमी इतल्या व्हडा संख्यान हे जेजूक मेळूंक आयल्या. हे 7 संगत्यो परत हांव उगडासा काडटा. म्हजे आनी तुमचे ते रोमोन आसा जाल्यार देव आमकां द्वेश येता, देव आमकां कांटाळटा. आमकां म्हळ्यार आमच्या जिवाक न्ही, जीव तासो आमची कर्तृत्वां आमची करण्यो त्या देखून परत उगडासा काडटा. हांकारी दोळे म्हजे आनी तुमचे ते आसा जाल्यार आज हांवें ते जेजूक समर्पण दिवंक जाय. म्हाका आनी तुमकां हांकारे दोळे नाकात. म्हाका आनी तुमकां एकामेका समाधान हाडचें, एकामेका समाधानाचे दिश्ट हाडचेच आसतले दोळे आसूंक जाय. पडकिरी खोबराळी जीब, निरापराधी रगत वरोवपी हात, खोट्यो येवजणो करपी काळीज, वायट सरशीन तुर्तांवरचे पाय, पडकिरे साक्षी आणि आपल्या बाबा बहिणीमध्ये दुस्मानक्याची बियोमचे मनीस आम्ही वय जाल्यार बाबा बहिणो या आराधनाच्या सुरवेरस आम्ही जेजूच्या पांयां तळ समर्पण देवया. जेजू आमकां सांडिना, जेजू आमचे तन आशेता आमचे ते आसतले उणें पण समर्पण दिवच्या. त्या देखून ह्या सर्व पिढे पैकी बाबा बहिणो एक नावाडलेली पिढा म्हळ्यार पडकिरी आणि खबराळी जीब, गॉसिप्स म्हणटात इंग्लिशान. त्या देखून पयल्यान पयलें ह्या पिढे विशीं पवित्र पुस्तकाच्या आदारान थोडो आमी नियाळ करूंक फुडें सरया. मग न्हू आमकां सर्वांक कळीत आसा आमी हर एकली देवाच्या सारक्याची आनी सुरूपयाची उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां वाचूं मेळटा. देवान आमकां रचला ताच्या सारक्याची, ताच्या सुरूपयाची. तरी आमच्या कुडीक आमी एकाच रितीन खाण सेविना. ह्या संवसारांत आसून लोक एकाच रितीचें खाण सेविना. हांगासर आसले आमी थोडी सुरय तांदळाचें शीत आमी जेवता, थोडे उकडो तांदूळ, आनी दुसऱ्या परगांवा गेल्यार ते बटाटो मात्र खातात. तशें ताजे करून आमी देवाची ताच्या सुरूपयाची जाल्यार आमच्या कुडीचें खाण वेगवेगळें. त्या देखून बाबा बहिणो आमच्या काळजा मनाकी खाण जाय आनी तें एकूच लेगना मनशाक विविध रितीन तो विविंग रितीचें खाण तो सेवता. त्या देखून कोण दैवीक कोणा तें दैवीक सकत आसा, कोण सदांच समाधान आशेता, कोण वायट पयस करता, कोण पेल्या विशयान बरें चिंता, एकामेकाक प्रोत्साव दिता आनी कितले कश्ट ताच्या जिवितांत आयल्यार देवाक समर्पण आपलें जिवीत तो बरें जिवंक प्रयत्न करता. पूण मोगाळ बाबा बहिणो कोणाच्या जिवितांत कोणाच्या काळजांत राग मोसोर हगें हांकार बरोवन आसा तसल्यांक समाधानाची पेल्याच्या बऱ्यापणाची देवबिरांतीची भूक लागना. हांगासर आसल्या म्हाका आनी तुमकां कोणा लागीं पूण राग आसा जाल्यार एका रितीचें जिद्द आसा जाल्यार आमकां भूक लागची विंगडस आनी ती भूक जावन आसा तांच्या काळजांत सैतानाची सकत बरोवन आसता. देखून ते वायट चिंतून बसतात, वायट उलयतात, नाका जाल्ल्यो खबरो करची येतात आनी तांचे आंतरीक भूक ते थांबयतात. कित्या खातीर मनीस आज खबरो करता? आंतरीक जिवीत समाधान ना. एकामेका राग आसले वरवीं, एकामेका द्वेश आसले वरवीं त्या आंतरीक जिवितांत भूक लागता, वायट आशेता, समाधान आशेना आनी ह्या संदर्भार जमो जाता, एकामेकाच्यो खबरो उलयता आनी आंतरीक थांतो ती भूक थांबोवंक प्रयत्न करता. त्या देखून बाबा बहिणो खोबराळी म्हळ्यार कोण? सान पावलून रोमाघरांत बरयल्या पत्रांत आवस्वर 1:20 ओळ अशें सांगता बरेंकर नायका. खोबराळी म्हळ्यार कोण? तो वेळ आमकां समजतलें हांव खोबराळी गी. ती लक्षणां आयका. सर्व थरांच्या खोटेपणान, अन्यायान, आब स्वार्थान, जिद्दान ते बरोवन आसात. मोसरान, खुणयांनी, झगड्यांनी, कपाटीपणान आनी हग्यान ते बुडोवन गेल्यात. समजलें गी? आतां आमकां कळटा हांव खोबराळी गी, हांव त्या पंगडाक सेरवतां गी. हांव चिंता आमी हर एकलीं सेरवतां. त्या देखून आमी जागृत आसूंक जाय. त्या देखून आमी जेजून सांगल्लीं उतरां आज आयकूंक जाय. जेजूची उतरां आयकून आमी धारूण जावचें न्ही.
जेजूची उतरां आयकून आमी खालत्या काळजान बरोवंक जाय आनी आमचें जिवीत आमी सारकें करून घेवंक जाय बाबा भयणो. देखून ते खबराळे ते छाडयाळे देवाक खांत्याळ्याचे म्हण देवाचें उतर सांगता रोमा घराल्या पत्रांत. ते गरवी ते हंकारी आपली बडाई उलयतले आनी आवय बापायक खाल जायनातलेले म्हणून देवाचें उतर सांगता. मगाचे न्हू 6व्या शतमानांत पाप साहेब ग्रेगोरी वर्तो हाणें महापातकांची 7 मुळां पवीस सभे मुखार प्रगट केल्यान. आनी तुमकां ती कळीत आसात 7 महापातकां. ती गर्व, अबलेस, कामाथुराय, राग, पोटार्दपण, मसोर आनी आळसाय. पूण पवित्र बायबलांत गादीच्या पुस्तकांत अवस्वर 18 8वी ओळ अशें सांगता त्या महापातकांक आनी एक गांस कुडसून थंयसन बरयलां. ती जावन आसा खोबराळी जीब मारेकार. मनशा जिबेताव न्हू करची हर एक पातकां मारेकार बाबा भयणो. जावंक पुरो आमी करची धर्म निंदा, जावं पुरो आमी हल्क करून एकामेकाक उलोवचें, फोट साक्स दिवचें, शीण उलोवचें, पोडकिरी दूर सांगचें, खोडी काडची, हेर सर्व पेल्यांक दुखयता आनी मात्रणें एकामेकाचो बरो संबंद तो पाड करता. त्या देखून आमी समजूंक जाय देवाचें उतर आज आमकां कितें सांगता म्हणून. आमकां सर्वांक एक दीस वा आनी एक दीस तो अनुभव जाला आसतलो. केदाळ आमी कोणा लागीं सांगता तुजे लागीं मात्र सांगचें, कोणाय की सांगनाका म्हणटा. आनी ह्यो संगती मस्तू वेगान एकामेका पाशार जातात. मात्रणें त्या उतरांक आनी थोडी उतरां उडसून इल्लोसो कल्लार दिवन ताका थोडे थाळे बसोवन सक्तावरणी चड बेजाऱ्याचें जिवीत जियोवच्याक आमी कारण जाल्लीं जावन आसा. पूण विशेश कितें म्हळ्यार भाव भयणो ह्या पवी सभेन ह्या समाजांत बारी बागेवंत मनीस, बारी बुद्धवंत मनीस म्हणले जायते जण हे खबरो देवाचें उतर म्हणलें बरें बाबार्थान पातयेवचें, बाबार्थान परगट करचें कांय उणें नात. आनी आमी भरती जाल्या गे, आमी एक जाल्या गे म्हणलें आज नियाळ करूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. मगचे न्हू हांगासर आमी हर एकलीं कुमसार जावची मनशांच कातोलीक क्रिस्तवां. पूण आमी कुमसाराच्या सक्रामेंतांत हांवें सोरलां, हांवें मारलां, हांवें फारलां आनी पुरलां म्हणून साहित्य संगती सांगता. पूण आमी म्हज्या पेल्याचें नांव पाड केलां, म्हज्या पेल्या विशयांत हांवें वायट खबरो गेल्या म्हणलें सांगूंक आमी जायते फावटी पाटी सरता आनी हें सांगूं की आमी खावचे येता. ताजे बाबा भयणो आज जेजू आमकां आपयता विशेश जावन आमची खोबराळी जीब हातोटीक हाडच्या विशयांत, आमी जागृतकाय सांबाळच्या विशयांत. देखून परनेसोल्यांत लेवी शास्त्र पुस्तक अवस्वर 19 16वी ओळ सांगता तुमच्याच लोकां मदें फोट खबरो सांगून भोंवनाकात, तुमच्या पेल्याचो जीव रिस्केर घाली नाकात. कितल्या जाणांचें जिवीत आज आमी पाड केलां बाबा भयणो. गरजे बायल्यो नाका जाल्यो खबरो करून आनी हांगासर देवाचें उतर सांगता परनेसोल्यांत पेल्याचें जिवीत रिस्केर घाली नाका, नाका जाल्यो खबरो एकामेकाक सांगून. जाकोबाचें पत्र अध्याय 5 9वी ओळ सांगता बाबा भयणीनो एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात, मानशां जाल्यार तुमचीच झडती जातली. पळया नितीदार तुमच्या दारू वाट्या सरशी उबो आसा. देवाचें उतर जिवें क्रियाळ क्रियात्मक बाबा भयणो. आमी हर एकलें देवाचें उतर वाचता, नियाळता, प्रगट करता, पूण जियोंक पाटी सरता. त्या देखून आमच्या जिवितांत बेसांवां आमी जोडूंक पाटी सरता. त्या देखून बाबा भयणो जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 11वी ओळ सांगता बाबा भयणीनो एकामेका आड उलयनाकात. बाबा भयणीनो जाकोब म्हणटा एकामेका आड उलयनाकात. जो कोण आपल्या बाबाचेर आड उलयता, नाका जाल्यो खबरो करता वा ताची झडती करता तो नियमशास्त्राचेर आड उलयता आनी नियमशास्त्राची झडती करता. देवाच्या उतराची, देवाच्या समर्थेची, देवाच्या सक्तेची झडती करता. तर आमी देवा विरोध वेता. हें समजून आमी घेवंक जाय. ही आमी नियाळ करूंक जाय बाबा भयणो. जायते फावटी आमी निर्धार करचे आसता म्हाकाय कोणाचे खबरो नाका दाबा. पूण हर एक दीस उजवाडटना कितें घडटा म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता गादीच्या पुस्तकान अध्याय 18 वाक्य 8 कितें म्हणटा आयका.
खोबरो करतल्यांची उतरां रुचीक उंडये पुरी भुरग्यांक आंबावळे शीत इल्लेशें मुड्डून उंडयो करून दिता हांव. देवाचें उतर सांगता खोबरो करतल्यांची उतरां रुचीक उंडये पुरी ती शीद पोटाक देंवतात पळय मू शीद पोटाक देंवतात आनी आमची काणी बार शुद्ध असतात. मागणें करतना देवाचें उतर वाचतना शर्माव दिता आसतना आवडल्या आमच्या आवय बापायन सांगची उतरां आयकता आसतना आमकां त्यो उंडयो जायनात, आमकां काजऱ्याची फळां जातात. पूण खोबरो करतल्यांची उतरां कल्लार घालन आनी ताका रंग दिवन सांगता आसतना वय गे वय आबा आनी ताका कुडसून आमी करता बाबा बीन ताका देखून थोड्यांनी खोबरो वर्णन करची रीत आयकतना कान तापूंक सुमोन येना. कितले बिजी आयल्या रे आं सांगा बा आनी कितलो वेळ आहा म्हाका वेळ आसा त्या वेळार आमकां कितलोय वेळ आसा. बाबा बीन गोडशें गोडशें वर्न केल्ले बरें आमकां जाता. पूण देवाचें उतर आमकां खोबराळी जिबे विशीं सत्र घेवंक आपोवणें दिता. गादीच्या पुस्तकांत बाबा बीन आयकली उतरां सांगता आमकां सांगता खोबराळी उतरां सांगता ताचे दांत आमच्या काळजांत थोपतात. केदळा एकामेका खोबरो करता खोबरो आयकता एकामेकाचें नांव पाड करता तोबळो त्या खोबराळ्याचे दांत आमच्या काळजाक थोपतात. उपरांत आत्म्याक दुखता आनी मोतीक बेजाराय हाडटा. निमाणें आमचें सगळें जिवीत नास जाता म्हणून देवाचें उतर सांगता. पळया आमी खोबरो केल्लेशें खालें जाता आमच्या काळजाक थोपता. उपरांत कितें जाता आमच्या आत्म्याक तें दुखता. मागीर आमचें जिवीत बेजारायन भरता आनी अशें खोरगोन खोरगोन आमचें जिवीत सत्यानाश जाता. त्या देखून बाबा बेन एकामेकाचें जिवीत सत्यानाश करूंक आमी पेसाडचें न्ही. आमकां देवान विसलां पसलां सांबाळ्ळां जाल्यार पेल्याक आनी आमचे विशयान बरें चिंतूंक बरें करूंक एकलो ग्रेक भाशेचो बरयणार ताचें नांव गॉडेट्स म्हूण तो अशें म्हणटा. ताणें सांगचे प्रकार खोबराळी म्हळ्यार गोड गोड उतराद्वारे आमच्या कानांनी आपलें वीक घालचो. खोबराळी म्हळ्यार गोड गोड उतरांनी आमच्या कानांनी वीक घालचो मनीस खंय. त्या देखून आजकाल खोबरो करूंक तोंड जीब आनी कान नाकात. वॉट्सअप फेसबूक पावता. मनीस मॉडर्न जाला त्या देखून खोबरो करूंक वापरची विधानाय आजकाल मॉडर्न जाल्या. त्या वरवीं मनीस ताचे वीक वॉट्सॲप फेसबुकार सोशल मिडिया मुखांतर वणटा. कितें जाता बाबा बीन आजकाल ह्या सोशल मिडिया मार्फत एकामेकाचें जिवीत आमी पिड्ड्यार घालता एकामेकाचो मान आमी काडटा आनी ह्या वरवीं आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करिना. आमी हर एकली हातूंत मेतेरपण घेता. त्या देखून बाबा बीन आयच्या दिसा हो विशय हांवें घेतला आमी हर एकल्यांनी समजूंक जाय. देवशास्त्रांनी सांगचे प्रकार खोबराळी जीब आनी अपप्रचार वा कोडीकडची जीब बाबाव खंय वा काशा बोबयन्यो पातकी आसले बरे खंय. खोबराळी जीब खोबराळी उतरां ते दोगी बाबाव आसले बरे खंय. सांगाता ते वावरतात उतरां आनी ती जीब बोबयन्यो कसले बोबयन्यो पातकी बोबयन्यो आसले बरे आमकां देवशास्त्री सांगतात. केन्ना आमी कोडी काडटा तेन्ना आमी एका व्यक्तीक दुखयता. पूण केदाळ हांव खोबरो करता तेन्ना हांव ताचे विशयान वायट प्रसार करता. त्या देखून बाबा बीन परनेसोल्यान गादीच्या पुस्तकान आवस्वर 17 वळ सांगता खोटो मनीस दुश्ट वोंटाक लक्ष दिता आनी पडकिरो नसते जिबेक कान दिता. फुडें आसतो बरा खोटो मनीस दुश्ट वोंटाक लक्ष दिता पूण पडकिरो नसते जिबेक कान दिता. जाकोबाचें पत्र आवस्वर 1:5 वळ सांगता तुमचे मदें कोणायकी जाणवाय ना जाल्यार तो वा ती देवा लागीं मागोवंक. देव समेस्त मनशाक उपगन आसतना उदारपणे ती दिता जाल्यान तुकाय तो दितलो. हे संवसारी कितें बरें कितें पाड ही समजूंची तसली सकत देवान आमकां दिल्या. तो एकत्म आमकां दिला गिन्यान आमकां दिला. जर आमकां आमच्या प्रायाक पावता आसतना आमकां तें गिन्यान बुदवंत काय ना जाल्यार देवाचें उतर सांगता आमी देवा लागीं मागोवंक जाय. देव असल्यो संगत्यो आमकां बेगीनच दिता.
संवसारी कुशलकायेक संवसारी संतोष पावोंक आमी कितें मागता देव चिंतून दिता, देव समजून दिता. पूण एकामेका बरें करूंक सर्गीच्या राज्य तें प्रगट करूंक जाय आसतल्यो संगत्यो आमी मागले तक्षण आमकां देव दिता. हें देवाचें बरें मन, ही देवाची बरी लक्षणां. त्या देखून बाबा भयणो आमी विशेश जावन आतांच्या पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा एका पत्रांत, हर एका मनशाक एकामेका वायट खबरो करूंक ताळणी येता. तो म्हणटा म्हाकाय येता आनी हांव म्हणटा म्हाकाय येता. तुमी कितें म्हणटात? म्हाका येना. तुमकां येतात गे? पाप साहेब म्हणटा खबरो करूंक म्हाका ताळणी येता, हांव म्हणटा म्हाकाय येतात. तुमी कितें म्हणटात? हातूंत कळटा तुमकां येना न्ही गे. येता जाल्यार सांगा, व्हडल्यान सांगा जेजू मुखार. थोड्यांक मात्र येता, थोड्यांक मात्र येता न्ही गे बाबा भयणो. त्या देखून आमी आमच्या उलोवण्या वयर जागृतकाय सांबाळीचे. पापा मुखारसून म्हणलो सैतान हर एक दीस म्हणले बरी आमकां राखोवन आसा आनी एकामेका वायट खबरो करून एकामेकाचें मन विकाळ करच्याक तो आतुरायन आसा. त्या देखून बाबा भयणो हो नियाळ आतां हांगासर रावयता. मुखलो नियाळ त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मुखासून व्हरया. खोबराळी मनशाचें मूळ कितें, आमी कशें पयस रावचें, कशें आमी देवास्तरशी पाट येवचें, कशें एकामेकाक जिबी दिवचें, त्या मिसाच्या त्या नियाळा वेळार मुखासून व्हरया. त्या देखून बाबा भयणो देवान आमकां राखल्या पासून सांबाळल्या पासून एक घडी भर आमी उबे रावया, आमच्या हातां आमी उबारया आनी म्हज्या सांगात तुमी मागणें करा. तो बळो आमचें वायट चिंतप, आमचें वायट उलोवणें, खबराळी जीब पवित्र करच्या पासून आमी मागया. अर्गा तुका सुम्या जेजू, अर्गा तुका सुम्या जेजू, मोगलाप तुका सुम्या जेजू, मोगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू. आईच्या दिसा आईच्या दिसा देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उतराप्रमाणे आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत मारेकार मारेकार वायट हाडच्यो, वायटांच्यो वायट परगट करच्यो, वायट बदलूं करच्यो, सबार संगत्यो सबार संगत्यो उगडाप्यो केले. उगडाप केले. खोबराळी जीब खबराळी जीब मारेकार उतरा मारेकार उतरा आमचें जिवीत, आमचे जिवीत पेल्याचें जिवीत जळाचे जिवीत दुस्पटायता. दुस्पटायता. तुज्या मोगात हांव तुझ्या मोगात हांव, तुज्या राजात हांव तुझ्या राजात हांव पयस व्हरता. पयस व्हरता. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू. फाटल्या वर्सांनी फाटल्या वर्सांनी फाटल्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या शेजारा म्हज्या शेजारा म्हज्या वाड्यांत म्हज्या वाड्यांत म्हज्या फिरगजेंत म्हज्या फिरगजेंत म्हज्या समाजेंत म्हज्या समाजेंत नाका जाल्ल्यो नाका जाल्ल्यो वायट खबरो वायट खबऱ्यो म्हज्या बाबा भयणी विशान म्हज्या भयणा म्हज्या भयणीच्या दुस्माना विशान म्हज्या दुस्माना विशयान या जाका विशान या जाका विशयान धार्मिका विशान धार्मिका विशयान मुखेल्या विशान उतेल्या विशयान पवी सभेच्या सता विशान सरीरल्या हांवें परगट केल्या. हांवें परगट केल्या. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू. ह्या वेळार ह्या वेळार म्हाका दूख बघता, म्हाका दूख बघता. म्हाका बेजाराय बघता, म्हाका बेजाराय बघता. हांवें वायट आदरलें, हांवें वायट हांवें आदारलें. वायट केला. हांवें वायट केलें. म्हाका म्हाका म्हज्या चिंतपाक म्हज्या चिंतपाक म्हज्या उलोवण्याक म्हज्या उलोवण्याक म्हाका शिक्षा तुवें दिवं नाय. म्हाका शिक्षा तुवें दिवं तरी जेजू तरी जेजू. आज हांव बक्षाने मागता, आज हांव बक्षाने म्हाका मागता. कश्टार घाली नाका. म्हाका कश्टार घाली नाका. हांव नवें जिवीत जियेता, हांव नवें जिवीत हांव जियेता. बक्षानेचें जिवीत हांव जियेता. बक्षानेचें जिवीत जियेता. हांव आसता म्हणून हांव आसता. बरें उलयता, बरें उलयता. बरें चिंता, बरें चिंता. म्हज्या बाबा भयणी थंय म्हज्या भावा भयणी मोगाची दिश्ट लायता, मोगाची दीस लायता. अहंकाराचे दोळे अहंकाराचे दोळे म्हणजे ते हुमटून काड, तूं उमटून काड. खालतेपणाचे खालतेपणाचे समाधानाचे समाधानाचे एकामेका संतोष दिवचे, एकामेका संतोष दिवचे. एकामेका बरें पळोवचे, एकामेका बरेपण दिवचे. दैविक दिश्ट दैविक दिस या म्हज्या कुडीच्या दोळ्यांनी घाल. या म्हज्या कुडीच्या दोळ्यांनी मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू. म्हजे गर्वी काळीज, म्हज्या गर्वी काळीज वायट येवजना घालचें काळीज वायट योजना ते घालचे हुमटून काड. हे उमटून काड. एक निथळ, एक एक पवित्र, एक पवित्र, एक मासाचे, एक मासाचे, एक समजोवचे, एक समजोवचे, बक्षूचे, बक्षूचे, काळीज लाळीज म्हजे थंय म्हजे थंय आईच्या दिसा आईच्या दिसा नव्यान रस नव्यान रस जेजू जेजू म्हज्या बाबा भयणीने म्हज्या भावा म्हाका भयणी दुखयला, म्हाका दुखयला. म्हज्या विशांत म्हज्या विशांत खबरो केल्यात, खबरो केल्यात. हांव कस्तला, हांव कस्तला. हांव
कष्टल्या हांव कष्टल्या. त्या संदर्भात जेजू त्या संदर्भात म्हज्या जेजू. आंतरीक जिवितांतले म्हज्या आंतरीक म्हज्या जिवितांत काळजांतले म्हज्या काळजांत ते कष्ट हे कष्ट, ती दूख ही दूख, ही बेजाराय ही बेजाराय तुका समर्पण दिता तुका समर्पण दिता. खबर केल्ल्या मनशाक खबरो केल्ल्या या मनशाक वेळार ह्या वेळार काळ जाता न्हू काळ जाता. हांव बक्षितां जेजू हांव बक्षितां जेजू. या वरवीं जेजू या वरवीं जेजू. या वेळा या वेळा या आराधना वेळा या आराधना वेळा तुझी बेसावा तुझी बेसावा तुझ्या काळजांत रावतली तुझी काळजांत हांव रावतली. संतोषान जियेतलो हांव संतोषान जियेतलो. मोगाळां जेजू मोगाळां जेजू. या संवसारी या संवसारी या समाजेंत या समाजेंत या पवी सभेंत या पवी आमच्या सभेंत फिरगजेनी आमच्या फिरगजेनी एकामेका दुखोवची उतरां उलोवच्या एकामेका दुखोवची उतरां एकामेकाची उलोवच्या वायट दीस लावच्या एकामेका वायट दिसला हरी एका बाबा बहिणीक एका भाव तुका भयणीक समर्पण दिता तुका समर्पण दिता. जेजू जेजू. जेजू जेजू. तुझ्या आमोलीक रक्तान तुझ्या आमुलीक रक्तान तांकां धुवन न्हाणय ताका धुवन नाणे तांची उतरां शुद्ध कर तांचे उस्त्रां शुद्ध तांची कर उतरां पवित्र कर तांचे उतरां पवित्र आमकां कर हरी एकल्याक आमकां हरी एकल्याक समाधानेन समाधानेन जिवंक तूं फावो कर धुवन पेवंक फावो जेजू कर. जेजू आजकाल आजकाल या संवसारी या संवसारी तुझी शुभ वार्ता प्रगट करच्या तुझी सुवार्ता प्रगट तुका करच्या साक्ष दिवच्या तुका साक्ष दिवच्या. सबार बाबा बहिणीक सबार भाव भयणीक वायट कोबरो लावन वायट कोबरो लावन कष्टाक सांपडोवन आसात पिडा शिडा संपडोन आसात. जेजू जेजू या वेळार या वेळार तुझ्या पवित्र आत्म्याची कृपा धाड तुझे पवित्र आत्म्याची कृपा धाड. तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरो तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरो. हरी एकल्या बाबा बहिणीक हरी एकल्या भाव तुझ्या भयणीक मगान बरो एवढ्या गुणांत. हालेलुया हालेलुया. 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 हालेलुया 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 हरी एक जेजूची स्तुती करूया एकवटान स्तुती करूया आमच्या त्यासले पात्र सोडवच्या खातीर जेजू क्रिस्ताक या गुड्यांत या अल्तरींत आमी प्रगट करून जाय आमी गांवची चिरे या चिबेन या दळमनसर आमी वायट उलयल्या वायट खबरो केल्या पण आज जेजू आमची जीव पवित्र केल्या बरें उलोवचें पासून वायट पयस करचे पासून जेजू साक्ष दिवचे पासून ताची उतरां प्रगट करचे पासून जेजू या वेळार तुझे उतर आयकल्ल्या तुझी उतरां नियाळल्या बरें जिवीत जिवंक बरें मोल दाखोवच्या हर एकल्याची जीव पवित्र कर जेजू हर एकल्या या वेळा आपण जेजू तुझं मोग नियाळो तुझ्या मोगांत ताणें जिवंक जाय ताणें जेजू या वेळार साहित्य जनांक पडले साहित्य जनां पवित्र केले आणि कितली जनां शिकून आसा आणि कितली जनां तुजो स्पर्श जोडून दाखोवन आसा जेजू आपण जेजू हर एकल्या आपण जेजू हर एकल्या शुद्ध कर जेजू जेजू या वेळार आमकां समाधान जाय जेजू आमकां हर एकल्या संतोष जाय जेजू या वेळार जेजू तुजी कृपा पळय थँक यू जीसस प्रेज यू मोगच्चनो साहित्यांक जेजून पडला सबार जनां आमी आमच्या सुविशां चिंतून आसल्या म्हज्या बाबा भयणीचें हांवें मन दुखयलां तांचें बरें नांव हांवें पाड केलां म्हणून जायते जाणां तुमी चिंतून आसल्या आनी ह्या वेळार जेजू तुमच्या काळजा मनां प्रवेश जाला गड्डी जावन तुमी थोड्यांनी दुखां हाडयल्या कित्याक तुमकां ह्या वेळार समजलें हे दळमनसर तुमकां कोणेंय सांगून नासलें जावंक पुरो देवाचें उतर कितें सांगता ह्या विशीं पूण आज जेजून ह्या पुरुशेतान ह्या आल्तारीतान जेजूच तुमचे लागीं उलयला ताजे कोण जेजून सांगलें समजले उपरांत आमी करता जाल्यार आमच्या क्रिस्ती जिविताक अर्थ ना बाबा भयणो आमकां समजोंक ना आमकां ह्या विशयांत समजून नासतली जाल्यार देव आमकां समजयता ह्या वेळार आमच्या बाबा भयणीचो मान काडूंक सलीस बाबा भयणो पूण तो मान परत्याकी तांकां हाण दिवंक पाड केल्लें नांव परत्याकी सारकें करूंक कितलें कश्ट ह्या वेळार आमी दूख धरया कोणाचें म्हणून आमी नांव पाड केलां ह्या वेळार जेजू तांकां समर्पण दिवया जेजू लागीं सांगया मनांतच आमी तांचें नांव काडया जेजू ह्या म्हज्या बाबाचें ह्या म्हज्या भयणीचें हांवें बेश्टें तरी नांव पाड केलां म्हज्या संतोशा खातीर
म्हज्या काळजा मनात वायटाचे भूक थांबोवच्या खातीर हांवें म्हज्या पेल्याक कश्टिला. जेसू ह्या संदर्भात आमकां बक्षी. जेसू त्या बाबा भयणीक मोतीक समाधान दी. जेसू तुवें आमकां पेल्याचो मोग करूंक आपयलाय. पेल्या सांगता मोगान जिवंक आपणें दिलाय. जायते पोटी म्हज्याच कुटुंबांतल्या म्हज्याच सांगातल्या हांवें वायट मागलां. वायट आशिल्लो. मुखली थोडी मिनटां बाबा भिण्णो आमचें समर्पण आमी करया. पवित्र आत्म्याची गीत आमी घेवया. तुमकां दिबेर पडूंक जाय जाल्यार दिबेर तुमी पडा. बसोन मागणें करूंक जाय जाल्यार बसोन करा. उबे रावन मागणें करूंक जाय उबे करा. उबे रावन मागणें करा. पुनः मुखली थोडी मिनटां आमी समर्पण करून विशेष रितीन आमी मागणें करया. ये तू सोम्या ये तू धन्या ये तू सोम्या ये तू धन्या पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखा. काळीस मुजें ताणेलां तुका. पेज 128. काळीस मुजें ताणेलां तुका. मन मुजें आशेलां तुका. काळीस मुजें ताणेलां तुका. मन मुजें आशेलां तुका. ये तू धन्या ये तू सोम्या ये तू धन्या ये तू सोम्या. पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखा. पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखा. कंतीन भरलेल्या तुवें बुजयले. पिडेंत आसलेल्या तुवें खूण केले. कंतीन भरलेल्या तुवें बुजयले. पिडेंत आसलेल्या तुवें खूण केले. पयस कर मुजी कंत बेजाराय. पयस कर मुजी कंत बेजाराय. ती तूं म्हाका तुजी दीस आसाय. ती तूं म्हाका तुजी दीस आसाय. काळीज मुजें ताणेलां तुका. मन मुजें आशेलां तुका. काळीज मुजें ताणेलां तुका. मन मुजें आशेलां तुका. ये तू धन्या ये तू सोम्या ये तू धन्या ये तू सोम्या. पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखा. पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखा. Alleluia, 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 Alleluia,
हांगासर आसल्या हर एका भुरग्यांक तुका समर्पण दिता. भुरगीं जावन आसा तुका सदांच मोगाची. हर एक भुरग्याचें देणें बापा, तुज्या कुशीचें फळ किर्तनांत तुवें आमकां सांगलां. तुज्या कुशीचें फळ हे संवसारी आमच्या बाबा भयणीक त्या जोड्याक ताच्या मोगांत तुवें फावो केलाय. आनी ह्या भुरग्यांक देवबिरांतीन वागोवंक तुवें आमकां हर एकल्यांक आपोवणें दिलाय. हांगासर आयिल्ल्या ह्या आराधनांत भागीदार जाल्ल्या हर एका भुरग्यांक जेजू तुज्या पांयां तळ समर्पण दिता. तुवें सांगलें आसा ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां हाडय नाकात, तांकां बेश्टाय नाकात. जायते पोटी विविध संदर्भार आमच्या भुरग्यांक आमी बेश्टायता. जेजूच्या मोगांत हांव तांकां पयस व्हरचे संदर्भ आसात. ह्या प्रस्तुत काळार ह्या कोरोनाच्या संदर्भार आमच्या भुरग्यांचे लिसांव, आमच्या भुरग्यांचे मिसांव, आमच्या भुरग्यांची आत्मीक संगत्यो आज बिजूड जाल्यात. पूण जेजू ह्या भुरग्यांक परत तुज्या मोगांत घे. तुजे दैवीक जाणवाय तांचे ते रुतां कर जेजू. आमच्या भव्य सभेंत मुखल्या दिसांनी मुखल्या वर्सांनी ह्या भुरग्यांनी वाडोवन तुज्या नांवाक साक्ष दिवंक जाय. तुज्या मोगाच्या सक्रामेंत तांणी समजून जाणवायेन बरोवन ते तांणी घेवंक जाय, बसोवंक जाय, जियोंक जाय. त्या देखून जेजू हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक ह्या वेळार तुका समर्पण दिता. जायतीं जाणां आवय बापूय परत्या मिनातेन आपल्या भुरग्यांक घेवन आयल्यात. ह्या भुरग्यांचेर तूं आशिर्वाद घाल. ह्या भुरग्यांक मुखल्या दिसांनी इस्कॉल प्रारंभ जाता. थोड्या भुरग्यांक येदळसो प्रारंभ जाला. शिकपाची रूच उणी जाल्या, चिंतपाची सगळत पयस केल्या. जेजू तूं भुरगो आसतना देवळांत आसुल्ले, त्या मुखेल्या सांगता शिकोवन दिवन आसुल्ले आनी तो लोक विस्मीत पावतलो. हे आमच्या भुरग्यांनी तशेंच मुखल्या दिसांनी आपापल्या फिरगजेन आपापल्या कुटुंबांत दैवीक सतां समजून त्या सतांक ताचे जिवीत वेंगून दवरूंक आनी बांदून हाडूंक कृपा दी. सामाजीक फुडारा खातीर इस्कॉलांनी शिकचें तें लिसांव बऱ्या रितीन शिकोवंक, कितेंच आळसाय करिनासतना सगळी संगत्यो बऱ्याकच म्हणलें समजून तांणी आपापल्या टिचरींक शिक्षकांक मान दिवन तांणी सांगचें सगळें आयकून बरें तें स्विकार करून बरीं भुरगीं जावन वाडोवन तांकां तूं ह्या सगळे जेजू अभिषिक्त कर. जेजू तुका समर्पण दिता. हांगासर आसल्या सर्व युवा जाणांक कंडी जावन आमची युवा जाणां तुका मोगाची. कित्याक तांणी करचो सॅक्रिफीस, तांणी करची सेवा, तांणी आपल्या कुटुंबांत दिवचो मोग विशेष. ह्या प्रस्तुत काळार जायते तांकां अत्रेक, जायत्यो संगती तांकां दोसतात. आनी ह्या संदर्भार जेजू तांचे मोत तूं वाडाय. बरें खंयचें तें तांणी स्विकार करूंक, बरें असो मुकूट तांणी विसूंक. जायत्यो समाजांत वायट संगत्यो दिसतात, पळोवंक मेळटात, ते तांणी पयस दवरून बरेंपण वेंगून बऱ्यापणान वाडोवंक तांकां तूं आशिर्वादीत कर. तांचो फुडार बरें कर. जायते जाणां बऱ्या सांगात्याक राखून आसा. जेजू ह्या काळार अक्रिस्तांव धर्मांतल्या त्या बाबा भयणीच्या मोगार पडून आज आमच्या समाजीक आमच्या भव्य सभेक कळंक काडतात. ह्या संदर्भात जेजू प्रस्तुत परिगती समजून सर्व आमच्या युवा जाणांनी जेजून दाखयल्या वाटेन सोमकोंक, जेजून तांकां दिवच्या बऱ्या सक्रामेंतांत मेळच्या त्या सांगात्याक तांणी आपणावंक आनी जोडलेलो सक्रामेंत तांणी रिस्केर घालिनासतना तो सक्रामेंत एक बेसांव म्हणलें समजून घेवन सर्व युवक युवतींनी आपल्या वडिलांचे उतर आयकून वडिलांक खरो मोग दिवन ताचे जिवीत बऱ्या रितीन जिवोवन तांकां बेसांव दिचेसो. जेजू तुका हांव समर्पण दिता. ह्या वेळार फाटल्या दिसांनी मोगाच्या सक्रामेंतांत एकवटलेल्या सर्व जोड्यां पासून तशेंच जायत्या वर्सांनी मोगाचो सक्रामेंत कितले जिवितांत कश्ट बेसार आयल्या रे सगळे सोसून एकामेका बगसून जिवनाच्या जोड्याक तुका समर्पण दिता. जेजू एका दादल्यान एका स्त्रिये सांगता विश्वासीपणान जिवोवचें तितलें सलीस न्हय. एका स्त्रियेन एका दादल्या सांगता, दादल्यान स्त्रिये सांगता जिवोवचें ह्या प्रस्तुत काळार मस्त कश्ट. तरी जायतीं जाणां विश्वासपणान जिवन आसात.
तांकां तुका विशेष रितीन समर्पण दिता तांचे विश्वास पण मरतापण आसत तांणी सांबाळून तांकां बेसांव दी पूण थोडी अविश्वासपणांची येल्या जेजू ते तांकां आनी तुका कळीत आसा तुका फटोवंक जायना जेजू तुका केन्नाच फटोवंक जायना जेजू ह्या वेळार तस जाल्यार बाबा भयणीक विशेष रितीन हांव तुका समर्पण दिता ताणें एकामेका दिल्ली भास ती तुज्या मुखार दिल्ली भास ती पवित्र भास ताणें सांबाळूंक आसतना ताणें बरें करून जिवंक तांकां तूं आदार दी हर एका मनशाक विविध रितीचे आशय अत्रेक आसात पण तेंचो सर्वस्व न्ही तुजो सक्रामेंत तुजी बेसांवां विशेष सांगतीस ती आमकां सर्वस्व जावन आसा जिविताच्या अखेर पर्यंत मात्र न्ही हे संवसारी आमी आदेवस मागोवन तुज्या राजाक येता न्ही ती बेसांवां आमकां जाय ताजे करून बाबा बेन्नो हर एका जोड्याक तूं बेसांवांनी बर जेजू हांव तुका समर्पण दिता हर एका आवय बापायक आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या मालगड्यांक भावार्थाची वाट समकोण ती आयल्यान फाटल्या जायत्या वर्सांनी भावार्थाक ताणें खांद दिला भावार्थाच्या पावलांनी थंय समकल्यान जिवितांत कितले कश्ट आयले रे कुटुंबांत तांकां कितले त्रास आयले रे जेजू मागणें सांडूंक ना तांणी भावार्थाचें जिवीत मुखार सरून व्हेलां असल्या आवय बापायचेर असल्या त्या मालगड्यांचेर तूं आशिर्वाद घाल तांच्या कुटुंबांत तांकां संतोश दी समाधान दी जेजू हांव तुका समर्पण दिता हर एका याजकांक धार्मिकांक विशेष रितीन ह्या फिरगस कुटुंबाच्या वडिलांक आनी हांगासर ह्या श्रायनांत वावुरतल्या त्या याजकांक जेजू तांचेर तूं आशिर्वाद घाल फिरगजेन वावुरचें संस्थेनी वावुरचें लोकांक संतोश दिवच्याक लोकांक समाधान दिवच्याक ह्या प्रस्तुत काळार मस्त कश्टाचें जालां तरी जायते याजकांक धार्मिकांक सगळें सोसून व्हरून सगळें आयकून हर एकल्याक एकाच रितीन पळोवच्याक तांचे प्रयत्न करत आसात ह्या वेळार पयले हर एका याजकांची धार्मिकाची अस्कत काय तुका समर्पण दिता आमी हर एकले याजक धार्मिका संपूर्ण न्हय जेजू तुकाय कळीत आसा आमचें तें उणेंपण आसा आमचें तें अस्कत काय आसा तरी तुवें आमकां वेचलाय सांबाळलाय बरें करच्याक बरें बियोमच्याक स्वार्थ प्रगट करच्याक ताजे करून आमी हर एकल्यान आमचें अस्कत काय वळखून आमचें तें आसलें बरेंपण वांटून घेवंक आनी हर एका फिरगस कुटुंबाच्या लोकांक सांगता संतोषान समाधानेन आमी तांकां बगसून जिवंक आमकां हर एका याजकांक धार्मिकाक तूं फावो कर जेजू तुका हांव समर्पण दिता विशेष रितीन अक्रिस्तांव भावा भयणी पासून आज सगळ्यांनी मतांतरा म्हणून एक बिल्लो दिवन जेजू क्रिस्ता तुज्या परजेक आज रिस्केर घालना आसात कश्टार घालना आसात जेजू आमी हर एकल्यांनी धैर्यान बरोवन तुज्या नांवाची स्तुती करूंक तुजी उतरां प्रगट करूंक तुज्या उतराक साक्ष दिवंक गरज पडल्यार मातयेर मरूंक की आमकां तूं धैर्य दी जेजू आमी भियेना कित्याक तुवें आमकां बेसांव दिलाय तुवें सांगलाय सगळ्या संवसारार वसा सुवार्थ प्रगट करा जेजू आमी सुवार्थ प्रगट करता दुसरें कितेंच आमी करिना तुवें सांगलें सुवार्थ प्रगट करा म्हजी वळख सगळ्यांक दिया सगळ्यांक म्हजें आमी बरें करा हें आमी करता हें करच्यांत आमी फाटीं फुडें पळयना जेजू तूं आमचे संगत राव तूं आमची जतन घे आज आमी कितें जावन आसाव तें तुजे वरवीं मुखार कितें जावन आसतलें हांव तें तुजे वरवीं आमी मेल्यार जियेल्यार तुजे सांगात आस तुजे खातीरच त्या देखून जेजू आमचें समर्पण करता आसतना जें कितें ही आमची भाव भयण हांगासर मागोन आसात ते हर एक मागणी हर एक विनवणी ह्या वेळार हांव तुका समर्पण दिता हर एकल्या आमी दिबेर पडया बाबा बेन्नो दिबेर पडून आमची आशा आमचे अत्रेक विशेष जावन आमची चिंतपां पवित्र जावं दीत जर म्हज्या तुमचें चिंतपां पवित्र जाता आमचें उलोवणें पवित्र जातलें जर आमचें उलोवणें पवित्र जाता आमची भाव भयणी आमकां पळोवन धांवची नात बघा आमकां पळोवन जेजू आयला जेजूचो दूत आयला म्हणून लागीं येतली समाधाना खातीर बऱ्या उतरा खातीर सांगातपणा खातीर जर हे दळमनसर आमची भाव भयणी म्हाका पयशिल्ल्यान पळोवन तांणी थंय थावन धांवन गेल्यान आमकां लागीं येवना जाल्यार म्हजें तें उणेंपण आसा म्हजें तें खोबराळी जीब आसा वायट संगती आसा जर 4 जाणां म्हजें तें लागीं आसात म्हजे विशयान बरें उलयता जाल्यार म्हजें तें कितेंय बरेंपण आसा हें आमी वाखाणया ह्या पासून आमी संतोश पावया म्हजें तें आसलें बरेंपण पळोवन अनुभव कर जेजूक आमी अर्गां दिता आसतना ताची बेसावां ह्या वेळार आमी जोडया जेजूची बेसावां जोडलेलीं आमी ती बेसावां हेरांक जावया
आज आम्ही इतले जाणा ही जेजूचे बेसांव जोडणो आम्ही आमच्या कुटुंबां वेत असतना फाल्यांतान आमी वावराच्या त्या जाग्यार वेत असतना आमकां पळोवन ती संतोष पावून दीत फाल्यांतान आमच्या जिवितांत जावची बदलावण पळोवन तांच्या जिवितांत बदलावण जावं दी आमी करच्यो त्यो खबरो रावोवन आमी बरी उतरां उलयत असतना त्या भावा बेनी ती असर हें जावं दीत आमी हेरांक जेजू जावया आमी हेरांक जेजू क्रिस्ताचे उतर जावया आमी हेरांक बायबल जावया आमी हेरांक मरी माय जावया आनी ह्या मरीपा जेजू अजापां जातली अद्भुतां जातली असर्यां जातली आमी चिंतचे नाका आल्तारीर अद्भुतां जातात आमी चिंतचे नाका केवल उड्यार त्या सक्रामेंतांत अद्भुत जाता म्हज्या आनी तुमच्या जिणयेंत जातात बाबा बेन्नो पावलान सांगलें आसा तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याचें मंदीर जेजूक आमी सेवल्ली जेजूक आमी घेतल्ली जेजूची उतरां प्रकट केल्ली जेजूच्या उतराक साक्ष दिल्ली आमी हरयेकली जेजूचें ताबेर्नकल जावन आसा त्या तुका आमी खंयसर वेता थंयसर जेजूक आमी प्रकट करता म्हणलें उगड आसत दवर आमची सगळी कूड आमचे खाडीस आनी आत्मा पवित्र करचे खातीर जेजूची बेसावां आमी ह्या वेळार स्वीकार करया जेजूची ती पवित्र बेसावां आमी वायटाक वापरची नाकात जेजूची पवित्र बेसावां आमच्या जिवितांत आमी बरें करच्या जेजूक साक्ष दिवच्याक आमी वापरया आनी माऊनपणी एकडी बोर आमी माऊन राबून जेजूची बेसावां स्वीकार करच्याक आमी तयारी करता आसतना तें सोगतें गीत गावया आनी दिंबीर पडोवन आमी जेजूची आशिर्वादां सोडया येद्या सक्रामेंता सास्रांग नमन करूया पुरविल्ल्या त्या रूपाबदला नव्यो रिती आदार्या सलवून वेचास्कत वेश्या बावाटाचे भाडेव्या जशे बाबा तशेंच कोता उल्हासानी स्तुती जावं पदवे महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या नरसिका तुका दोगांच्या स्पिरिता समास मीना वाडटा आमेन प्रार्थूया हे देवडा सक्रामेंताक आमी साश्टांग नमस्कार केला हे देवाचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयान फावो कर जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन. जिणयेंत आसा कत बेजाराय तुझे शिवाय ना काय उपाय आपडून तूं ये सांबाळून तूं ये तुझ्या